यूपी गोय विधानसभा अधिवेशनाचे फाटभुंयेर बीएसीचे बसकेत अधिवेशनाच्या काळाविशीं सरकार आणि विरोधकांमदीं मतभेद दिसून आयले। या अधिवेशनात 13 विधेयक मांडटले आणि तिसऱ्या दिसा चर्चा करून समन जातले अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान दिली। पूण अधिवेशनाचो काळ उणो केल्ल्यान विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान सरकाराचेर खर टिका केली। या निर्णयाक तांणी लोकशायेचो खून अशें म्हणत अधिवेशन वाडोवपाची मागणी केली। मजगती आमदार विजय सरदेसायान बीएसीचे बसकेत राज्यात वायट रस्ते, वाडट्या बेकारी आणि अनियोजित उदरगतीचे प्रश्न मांडले। तशेंच रस्त्याच्या प्रश्नाचेर अर्धवर चर्चा करपाची मागणी तांणी केली। सप्लीमेंट्री बिल अप्रोप्रिएशन बिल वो आने वाला है, वो बिल असेंबली में पास होगा। बाकी के क्वेश्चंस रूटीन जो आएंगे उसके ऊपर स्पीकर डिसीजन ले लेंगे। मानाधिक सभापती गोयचे बीएसी मिटींग ही चेअर करता। त्या बीएसी मिटिंगेंतल्यान वेगवेगळे विषय जे आयले ते तांच्यांनी डिस्कशनाक घेतले। तितूंतल्यान 13 बिलां जी येतली ती 13 बिलां असेंब्लीक पास पयले दिसा इंट्रोड्यूस जातली, तिसऱ्या दिसा पास जातली। बाकीचे क्वेश्चन्स आन्सर्स जे कितें आसा ते स्पीकर ठरयतले। वेगवेगळे विशय तांच्या मुखार मांडल्या। ओके, कितें घेवपाचें ना हो स्पीकराचो आनी हेजो रायट आसा तो त्या दिसा लेटर तो ते लेटर मागीर ताका दी। लेटरान हांवें 3 इश्यूज काडले की गोंयांत रस्त्यांनी खड्डे पडल्या, काँग्रेस भितर पडटा, बीजेपी पडटा, गोवा फॉवर्ड पडटा, एमजी पडटा, सगळे आहा तितले हाती पडटा। नॅशनल पार्टी, रिजनल पार्टी, नॉन पॉलिटिकल पार्टीज आहा सगळे पडटा। सो हे फेलिंग रोड इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर डिस्कशन जावचें आनी ताका लोकांक सोल्युशन मेळटा। हो आतां एक इमिजिएट इशू आहा। हाका आमकां हाफ एन आवर डिस्कशन दिवचें, ओ डिस्कशन इनफ टायम दिवचो डिस्कस जावपाक। एक हो इशू। दुसरो इशू म्हणटा अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स जे आहा ते गोंय आतां नॅशनल हायेस्ट जाल्ले आहा। सो तरुण पिळगी शिकता, शिकून भायर सरता आनी तांकां नोकऱ्यो मेळना। सो हो इशू डिस्कस जावचो। आनी तिसरें म्हणल्यार अनप्लॅन्ड डिवलपमेंट जो आसा तो प्लॅन डिवलपमेंट जायना। थंय टावन प्लॅनिंग एक्टाचे प्रमाणे तें जायना। लोक रस्त्यार एजिटेट करता, कारापूर एजिटेशन चालू आहा। सगळ्या कडेन रस्त्यार वचून आमदारान कायद्याचें जें मिसइंटरप्रिटेशन जाता हें एक्सपोज करप हें आमचें कर्तव्य जाता आनी आमचें कामूय तें। आमकां आमी सॅलरी जी घेता ती हें करपाक, हो ऑनरेरियम घेता तो हें करपाक की कायद्या प्रमाणे कामकाज जायना हें एक्सपोज करप हें आमचें काम। सो हे 3 इश्यूज डिस्कस जावपाक जाय। हें हांवें मुखेलमंत्र्याक आनी स्पिकराक इन डिटेल सांगलां आनी हें जर केलें ना जाल्यार आमकां रस्त्यार वचचें पडटलें। रस्त्यार तुमी कांय करना हो इलेक्शन इशू जातलो आनी ह्या इशूचेर तुमी पडटले। प्रामुख्यान कॅझिनो आनी 39A मुद्दो आसा हो असेंब्लीक स्पिकरान कितें घेतलें म्हणलां? ना कितें आहा चोय हे मुद्दे सगळे आमी 28 जे चार्टर प्रोग्राम जे चार्टर पॉयंट दिल्ले त्याच पद्दतीन दुसरे इशू म्हादयचो, कसिनोचो सगळे इशू आमी लास्ट टायम मांडलोले। आनी देर इज अ मीडियम, वी आर लेजिस्लेटर्स एंड वी शुड बिहेव एज लेजिस्लेटर्स। मागीर आफ्टर दॅट then the speaker says that we are not behaving as legislators, so that private members day आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दिची हीच बिलां पोती घालपाक, पोत डिस्कशनां येवपाक आमकां मिडियमू दिवना। वी आर ओनली गेटिंग थ्रू क्वेश्चन एंड इफ यू सी दी स्पेस इज बीन टेकन मोस्टली बाय द वन इन ruling, questions put by the thing. So this is their strategy to divert this particular attention, but whatever needs to be done we will form our strategy and make sure that this government is